आयज हांव तुमचे लागीं उलयतां तुमची दावप सोंशीकपणान करूंक. तूं जिकोंक धांवता आसा मातलो आयज ह्या निरोपाचो. तूं जिकोंक धांवता. बाबा आयज तुमच्या उतराक आमी दिन वाचतात आनी हांव सोत मानता खरेंच लोकांक आदार मेळटलो थीर रावोंक जाचेर तांणी थीर रावोंक जाय. आर्गा तुका बाबा की सगळे आलशी देंवचार आयज पाटी पडटले. सगळ्यो वायट करतात तसल्यो वस्तू वेचच्यो पडटल्यो आनी लोक थीर रावतलो जाचेर तुका जाय तांणी थीर रावलेले आनी ती आपली धांव धांवतलीं जिकोंक जेजूच्या नांवान. आमेन. बरें 1 कोरिंथकारांक 9:24 वर्स. तर एक पेलवान सगळ्या वस्तूचे त्याग कोत्ता म्हणजे ताणें स्वताची शिस्त दवरूंक जाय. एक पेलवान शिस्त नासतना येसवंत जाल्ले अशें कांयच ना. आनी घडयेक जे कोण ओदीक शिस्त दवरतात तेच चड येसवंत जातात आनी तांणी दर एक भागान आपल्या जिविताच्या शिस्त दवरूंक जाय. दर भागान चड करूंक ताचे सावट भलायकी बद्दल ताणें जेवणान शिस्त दवरूंक जाय, ताणें आपले न्हिदेन शिस्त दवरूंक जाय, ताणें शीस उजार करूंक जाय. खंयचो पेलवान जो ती धांव धांवता ताका शीस आसूंक जाय. क्रिस्तांव कित्याक चिंतात की शीस नासतना तांच्यान येस मेलोन घेवं येता? हेंच म्हाका सोचमना पूण जायतेच ते कोत्तात. शीस म्हणजे उशीर दिल्लो आभार हाचे वयर चिंत. ह्या वेळार तुका कितें जाय ते पाटी घालूंक कित्याक उपरांत तुका एक महान जिवीत मेलोंक असली शक्ती आतां तुका बॉल आसूंक थोडे भोव सोसूंक कित्याक उपरांत तुका खरोच आनंद मेलोंक. शिस्त एक इश्ट आनी एक हत्यार देवान आमकां दिला आदार दिवंक करूंक जे ताचे विनी आमी करपाक न्हय म्हणटोच आमकां जाय तें आमकां मेवतलें. तूं पळय जायत्योच लोकांक जाय 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 पूण ते फावो तो शिस्त उजार करिनात आनी म्हाका दिसता आमी शिस्ताची खबर करतच आमी चड करून चिंतात खावपाचें आनी व्यायाम करपाचें आनी ते म्हत्वाचे भाग. पूण शिस्ताचे परिणाम आमच्या जिविताच्या दर एका एकसुऱ्या भागाक लागू जाता. आमच्या तोंडाक शीस आसूंक जाय, आमच्या भावनांक शिस्त आसूंक जाय, आमी आमचे दुडूक घेवन कितें कोत्तात ताका शिस्त आसूंक जाय, दिविर्ती मेळटा सगळें शिस्त आसूंक जाय. दर भागाक आमच्या जिविताच्या गरज शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आसूंक. आनी स्वताचेर ताबो आसूंक जाय ती सजमोनी दिवची गरज ना म्हणजे आमी आमचे ताबो दवरूंक जाय. आमी जायतो वेळ उडयतात लोकांचेर ताबो दवरूंक जेन्ना आमी स्वताचेर ताबो दवरूंक चड गरज. म्हणजे आदींच निर्णय घेवप. शिस्त म्हणजे आदींच निर्णय घेवप. जशें तुज्या पयलेंच थारावंक जाता तूं कितलो दुडू खर्च कोत्तलें तें म्हूण दिविर्तीमेंताक तुज्यान दिविर्तीमेंताक एक खेरीत हिशोब दवरूंक जाता आनी जर त्या दिविर्तेमाचेर तूं सोमतोच मागीर तुवें दिविर्तीमेंतार आनी दुडू खर्च करूंक फावो ना. तुज्यान आदींच येवजण करूं येता तूं कितले पावटी गोड खातेलें तें. तुज्यान आदींच येवजण करूं येता कितलीशी कॅफेन तूं घेतलें तें. जरी कसलीच येवजण ना तर तुका जाय तशें तूं निमाण्या वेळार करूंक शकता. पूण जर दर एका भागाक येवजण आसा जाल्यार आनी ते येवजणे प्रमाणे तूं चलता तर तुजें जिवीत बरें तें सोंपतलें मान वयर काडून आनी तुका पुरें दादोसपण मेळटलें. आतां म्हाका सगळीं पळयतात. तुमच्यान आदी फुडें निर्णय घेवंक जाल्या पुरी. तुमी कितें खातेले तें तुज्यान आदी फुडें निर्णय घेवंक येता कितलो दुडू खर्च कोत्तलो. कोणूच जर दर दिसा उठ्ठा आनी दीसभर आपल्याक जाय तशें कोत्ता ताका केदींच मेवचें ना कसलोच येस वो कसलेंच किमती वो जिवंत कोणाकूच तें मेवचें ना. आनी हांवें हें म्हटलां म्हाका दिसता एका दुसऱ्या निरोपान पूण हालींच हांवें तें वाचलां एका पुस्तकान जो हांव आतां वाचता आनी हांवें चिंतलें हें खरेंच बरें म्हूण. शिस्ताच्यान तुजें दूख आनी दादोसपण मारून दवरूं येता. पोलें आमची खुशालपण आमी बरे तरेन थाऱ्यार घेतात. म्हणजे एका मुदासाक वचोंक आमी म्हयन्याचे म्हयने येवजण कोत्तेलीं जी आमी सुरू कोत्ताना चिंतलेलें तितलें उमेदीची जावंक पावची ना. केन्नाय म्हाका दिसता वर्दी मजा येवजण करूच येता केन्नाय येवजप करप ती थावा जाल्यार परत अदीक मजा येता. लोक मुदास करून थोकोन परत येता मागीर तांकां आनीक रोजा जाय घेतलेली रोजे कित्याक
कोणूच नकलो सारकी रजा कशी घेवची ती आनी खरेंच विसय घेवन. पूण तुजी दुखीची येवजण करूंक हांव म्हजी दुखीची येवजण कोत्ता. हांव थंय भायर वचून सुमाराक 3 फावटी व्यायाम कोत्ताना. हांव ती येवजण कोत्ता. केन्ना हांव ती कोत्ता आनी हांव ती कोटीन आनी हांव घाम येता, हांव चावोल्या आनी चिंता हांव हाका फारीक कोत्ता. पूण पळय म्हज्या जिवितांतलो व्हड निशय हांवें वो घेतला. हांव दुखीची येवजण कोत्ता, मागीर म्हजें दादोसपण मेवता जेन्ना हांव म्हजें जीन्स सोडयता आनी म्हाका दिसता हांव तातूंत फुगार जातली म्हूण. आमेन. पूण जर फकत तूं तुज्या सुखाची येवजण केल्यार आनी तूं दूख केदींच वचूंक कबूल नाय तर जर तूं तुजें पुरें जिवीत सारशी तोचवीत करून सगळें सारकें न्हय पळय तें पयस दवरूंक म्हज्यान तुका ह्या वेळार सांगूं येता तुका एक चड वायट जिवीत रावता. तूं जाणटें जातलें आनी तुका फकत दुखूच आसतली. म्हाका 70 वर्सां जावंक 2 वर्सां आनी 3 म्हयने आसात. आनी खरेंच म्हज्यान चिंतीन येजो जाणटी जावन फकत बसून रावंक आनी तारकार करूंक म्हाका कशें दिसता तें. वय तें फकत वय हें बरें दिसत हांव ते भाशेन जावंक आसली. म्हजें दूख आनी सुखचें हांव येवजण कोत्ता. हांव आदीं जाणो कितें खातलें तें हांव घरा पावतोच आनी तें बरें आसतलें. हांवें तें येवजिलां कित्याक सुमान भर हांवें चड काम केलां आनी हांव म्हजे कुडीक आशिर्वाद दितलें. पूण 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 हें हांव 2 दिसा करिना. सोमारा सकाळीं जिमान आसतली, बुधवाराक हांव जिमान आसतली, सोनकोराक हांव जिमान आसतली. तूं समजता कितें म्हणटा तें? तुजी दूख तुवें येवजूंक जाय आनी तशेंच तुजी सुकूय तुवें आदींच फुडें निर्णय घेवंक जाय. तुमी कांय जाणा जर तुमी फकत घरा वचोन कांय वेळ तुज्या सांगाताक सारल्यार, तुज्या सांगाताक भेट केल्यार, कांय वेळ नियाळूंक घेतल्यार आनी तुज्या जिवितांतले सगळे पाड भाग भायर उडयल्यार जे कांयच फल दिनात बंद करूंक त्यो वस्तू ज्यो तुज्या आत्म्या विरुद्ध आसात आनी मागीर स्थिर जावप तुवें तो केल्योय म्हूण. पयलेच निर्णय घे हांव हें करची ना म्हूण. आतां परत करुया 1 कोरिंथकारांक 9:24. जर एक पेलवान सगळ्या वस्तूंचेर त्याग कोत्ता आनी दुसऱ्या वस्तूंनी त्याग कोत्ता, दर एक भाग तुज्या जिविताचो ताका शिमेर आसता. शिमेर नासतना तूं जियेल्यार तूं त्रासान पडटलोय. ते जाल्यार एक विनाशी मुकूट जोडूंक अशें कोत्तात. जर एक धांवपी इतलें कोत्ता जिकोंक एक ट्रॉफी जी तो दवरतलो एके शो केसीन थंय धूल एकठांवंक, आमी आनी कितलो तोकोस घेवंक जाय धांवोंक एक आत्मीक धांव आमकां भासायलेल्या मुकुटा पासत. आनी चडशे शिस्त आमच्या जिवितान आसूंक जाय ते आत्मीक शिस्त. आयज हांव तुमचे लागीं चड गजाल करची ना, चड जेवप आनी व्यायाम करपाचेर आनी न्हीद आनी असल्यो वस्तू. हांव समजता आतां पर्यंत तुमी बरी शाणी जाल्यान म्हूण, कित्याक तुमचे भितर आसा जानवाय देवाची. जाणा जावंक तुका एकूच कूड आसा म्हूण आनी तें जोडून काडटूस आनी दुसरी मेलोंक तुका ना, देखून ताची काळजी घेवंक जाय. जर तुका जाय ती बरीच चलोंक जाय. आमेन. नोमान जेजूक. पूण तूं जाणें खरेंच गोमतीचें हांगा वयर उबें रावन लोकांची तोंडां पळोवंक शिस्ता विशीं शिकोवंक सुरू करतोस अशें दिसता पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर देंवला म्हूण. पूण म्हज्या उलोवपान मात पूण मुद्दो आसचोना जर हांवें देवाच्यो भासवण्यो आनी हे सगळे बऱ्यो वस्तू ज्यो ताचे वरवीं तुका मेवतात त्यो शिकयल्यार जर हांवें बाजू शिकयना तर आमकां आत्मीक शिस्ताची गरज. देवाक तुवें वळखोंक जाय आनी देवाक वळखोंक तुवें देवा वांगडा वेळ सारूंक जाय आनी गरज तुवें 2 दिसा तुवें शिस्त सांबाळूंक देवा वांगडा वेळ सारून. तूं म्हणटाय बरें तूं म्हजें जिवीत नकलो तें करूंक म्हाका वेळूच ना. म्हाका जाय तुका सांगूंक तुवें फकत इतलेंच करूंक 2 वस्तू कातरूंक जाय तुज्या जिवितान कसलेच फल दिनात आनी अकस्मात तुका सगळो वेळ आसा देवा सांगाता सारूंक.
तुजे लागीं वेळ ना देवा हांय सारूंक हें म्हणूंक कसलोच फायदो ना. कितें तूं म्हणूंक सोदता आनी तुवें खात्रेन तें म्हणूंक जाय की तें करूंक तुका म्हत्वाचें न्हय. आनी हांव अपेक्षा दवरतां म्हाका सगळे आशिर्वाद मेळोंक तें चुकोवंक. म्हणजे हें सत म्हाकाय जायतो वेळ लागलो तसलें शीस म्हज्या जिवितान हाडूंक. उपरांत शेकी देवान तें म्हजें थंय स्पश्ट रुपान आनी ताणें म्हाका म्हटलें, जॉयस जर तूं डायलिसिसाचेर आसलें दर सकाळीं 8 वरांचेर तुका हॉस्पिटलान पावोंक जाय आसलो तुजो इलाज करूंक. दर सकाळीं 8 वरांचेर खंय आसपाचें, कित्याक तूं जाणोय आसतलें तूं वचना तर तूं मरतलें. हांवें म्हटलें हांव हॉस्पिटलान आसपाचें. बरें तुका एक इश्टान फोन केल्यार आनी तुका शॉपिंग व्हेल्यार तूं म्हणपाचें नाका म्हाका हॉस्पिटलान वचोंक जाय. परवाना कितेंच म्हजे वाटेर आयल्यार हांव कोत्तेलें जें हांवें गरज करूंक म्हजें जीव वाटावंक. आनी उपरांत ताणें म्हज्या काळजान फकत हें घातलें, बरें तुका सांगता जर तूं म्हज्या वांगडा दिसपटी वेळ सारय तूं कशेंच भाशेन मरतलें आत्मीकतायेन तर अदीक बरें तूं तुजो वेळ म्हज्या वांगडा सारूंक जे परी तूं एक म्हत्वाचो अपॉयंटमेंट दवरतलें. कित्याक खरेपणी तो म्हत्वाचो. कितलो लोक दर आयतारा इगोर्जे वेता आनी ती चिंता तें इतलेंच म्हूण. पूण आयज हांव तुमकां सांगता ताचे पयलो जायतें जाय. तुवें आनीक जायतें करूंक जाय न्हय फकत थंय बसून रावंक आनी आयकोंक सगळें काम करूंक तुका देवाचें उतर कुलेरान भरूंक. आतां म्हाका दिसता ह्या कॉन्फरन्सान तुका जायतें मेवलां पूण म्हाका तुका सत सांगता जर तुका मेवलां कितल्याचो तुका बरो उपयोग करूंक जाय तर तुवें घरा वचोंक आनी तुवें तुजो अभ्यास करूंक जाय. कांय भागांनी ज्या विशीं ह्या सुमारान हांव उलयल्या जें तुमकां चड लागू जालां. तुजो नोटबूक भायर काड, तुजे बरोवपाचो वस्तू भायर काड, तुजो कंप्युटर भायर काड, तुजो शोबकोश्ट भायर काड आनी सुरू कर देवाच्या उतराचो अभ्यास करूंक. तेन्ना तुजी भेट पवित्र आत्म्या थाय जातली आनी महान वस्तू जिवितान घडोवंक सुरू जातात. म्हज्यान तुका शिकोवंक जाता पूण फकत पवित्र आत्म्याच्यान सगळें तुज्या जिवितान घडोवचें करूं येता. तुज्या जिवितान देवाचो जागो एका प्रवचनकाराक वा एका बायबल शिकोवप्याक घेवंक दिनाका. तांच्यान तुका मार्ग दाखोवंक येता पूण तांणी तुका ताचें सवें वचोंक मार्ग दाखोवंक जाय न्हय आनी कित्याक. Verse 26 देखून कुश्ती केला वो वाऱ्यार मुट्टी मारूंक केलो ना. आयज आमकां उलोवंक जाय आमच्या जिवितान सारको हेतू दवरूंक. दबाव आनीक ना, मार्गदर्शन ना, आमचो वेळ मूर्ख आनी बेकार वस्तून सारूंक. पूण दर दिसा तूं कारान आसूंक गरज. देव आनी देव कारानाचो. कुस्ती खेळटाना हांव वाऱ्यार मुट्टी मारून केलो ना म्हज्या विरुद्ध कोणूच नासन. पूण एका पेलवाना परी म्हजी कूड दोंडवणून आतां जायती क्रिस्तांव चिंता हाची मुनी म्हजे कुडीची बुफे कोत्ता. बरोवप एकूच पूण सोजमोनी वेगळी. म्हाका दिसता क्रिस्तांव चिंतात आपल्याक दिवितमेन करूंक आनी कांय ना म्हणटच ती फकत खातात. वय देवाक जाय आमी जेवंक ताचो आनंद घेवंक पूण आमी शिस्त आनी स्वताचेर ताबो दवरूंक जाय. खरेपणी हांव तुका सांगता सो तुका कितें गोड बरें लागता तुका तें आनीकय बरें लागतय जर तूं तें दर दिसा तुज्या जिवितान खायनाय तर. कितेंय जावं तें तुमकां भास दिल्ली खावपाचें वयर उलोवची ना तें हांव सोडटां. तर एका पेलवाना परी हांव म्हजी कूड धोंडवणून गुलामा वयर तिका हांव दोमावून दवरतां. दुसऱ्यांक शुभवर्तमानान परगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जावंक. तर पावलून म्हटलें हांव स्वता शीस सांबाळटा आनी हांव तुमकांय शिकयता शीस दवरूंक. फुडलें आमी वाचूया हिब्रावांक 12 verses 1 and 2. तर आतां ही साक्षीदारांची उरपोज एका व्हडा पोरजोलीत कुरपा वरी आमकां वेडो घालून आसा जांणी स्वताची गोवायकी दिल्या. तूं जाणो नियाल कोर ते वीर आनी महान लोक जांची आमी खबर वाचतात हाची खबर हांगा कोत्तात. थंय म्हटलां कित्याक आमच्यान पळोवं येता दुसऱ्या लोकांन ते केलें. दुसरो लोक आसा जांणी आपलो भावार सांबाळला, दुसरो लोक जांणी आपली दाव मारल्यात तांची खबर आमी वाचल्यात हेब्रावांक 11. आमकां आवडटा वाचूंक पुस्तक देवाच्या महान दादल्यान इस्तोरेंचे. पूण तूं जाणा अदीक बरें केल्लें अदीक बरें तूं देवाचो एक महान दादलो आनी इस्तोरी जाल्यार. म्हाका फकत आनी कोणें कितें केलां तें पुस्तक वाचूंक नाका. म्हाका कितें करूंक जाय जाचेर कोण पूण पुस्तक बरयतलो मागीर केन्नाय पूण. आमेन. आमच्यान आमच्या जिवितान कितें पूण बरें करूं येता.
आनी आमी कितें कोत्तात तें आमी जाता तितलें बरें करूंक जाय आनी देवाचे मोहिमेक लागून तें करूंक जाय. जायतो लोक आमचे पयले गेला तें करून तर आतां हें पळोवया. म्हणटच आपल्या भारान आमकां चेपून दवरता तें सगळं आमी सोडून दिवया. भारान चेपून दवरता तें सगोट आनी सोडून दिवया. भोव करून पातोक कित्याक तें आमकां गोठ चिकतो जाता आनी ल्हानवूंक सुरू केलां. उरल्या ते वाटेचे शेवटाक पर्यंत थारायेन धांवत रावया. जेजूचेर आमचे दोळे लावून दवरुया. कित्याक तो आमच्या भावार्थाचो बरोवपी आनी समाप्त करपी. आतां चिकटो ताचे वयर उलोवया. कारण म्हाका दिसता बऱ्या काळजाचे बरे मोनाचे मनीस सारक्या मार्गार चलतात आनी सैतानाक नाका तुवें कसलीच उदरगत केल्ली. चड करून ताका नाका तुवें कसलीच आत्मीक उदरगत केल्ली. तूं हांगा येवन बसल्यार ताका कांय पडोंक ना, पूण ताका नाका तूं घरा वचून कितें केल्लें. तूं हांगा आसल्यार तो पर्वा करिना, पूण ताका नाका तुवें कितें आयकलें तातूंत तुज्या जिवितान उदरगत करूंक. देखून तुवें निर्णय घेवंक जाय, तुवें पाटी लागोंक जाय. आनी सैतान तुका फसोवंक जायत्योच वस्तू धाडटलो. तुजो वेल आनी तुजी शक्ती चोरूंक, तुका आडावंक तुजो उपयोग करूंक, जातून तुवें ताचो उपयोग करूंक जाय. कोणाक तें पळयलां? अजाप दिसना देंवचार चोरूंक सोडटा तो वेल आमी कितलो सोंपेपणी ताच्यान आमकां उलटें करूं येता. म्हूण म्हाका जाय तुका एक ट्रेन सजमोंक जी खंय तरी वेता आनी सगल्या वाटेर सैतानान आडखळ्यो उबो केल्यात अपेक्षा धरून की तूं तांकां आडवतोस, तूं उलटें पोट्रे वेल्यान तुका गमतलें, तूं खंय तरी मोडोन पडटलें आनी उदरगत करिनासतना तुज्या हेतू थाय. म्हज्यान तुका सांगूं येता की जेन्ना देवान म्हाका हें करूंक आपयलें 25-30 वर्सां पयलीं, म्हाका खबर नासली की तें गरज पडत ती, कितलो वेळ लागतलो तो. जायत्या लोकां परी म्हाका एक अशें दिसतालें की हांव भाजे वेलें उठलें आनी दुसऱ्या सोकलीं म्हाका ती व्हड संवसारभोंवतणी मिनिस्ट्री मेळ्ळी. पूण जायतो तोकोस आनी निर्णय घेवचे पडले. तोच करूंक हांवें घुस्पो गोंडोलान पडना जावंक ज्या वस्तूंनी जाका म्हज्या जिवितांत कसलेंच फळ ना आनी हांवें तें शिकोंक वेळ लागलो आनी खूब तेकोस हांवें घेवचो पडलो. पूण आयज हांव तुका सांगून सोदतां जें सजमोंक हांवें म्हजें पुरें जिवीत सारलां. ते घुस्पा गोंडोल येतले, पूण आमी आमची भुमिका करूंक जाय, तांतले भायर रावंक. आतां तुमी संवसारीक गोंडोलान आसात, तुमी तुमच्या खूब प्रश्नाच्या गोंडोलान आसात. तुजून आमी केन्नाय चिंता आमी चड दास्ती कोत्तात म्हूण. आमच्या वस्तू ती तुज्याच प्रश्नाची तूं गोंडोलान पडो नाका. कितलोसो लोक घुस्पला आनी हे आमच्या मनाची शक्ती व्हरता आनी मागीर आमी चिंतेत जातात आनी आमचो वेळ आगडायतात राजावनी वस्तू थाऱ्यार घालूंक आनी पाटी जाला ते चिंतानी फुडाराचे चिंतून आनी कित्याक आमी हे परी वागतात, कित्याक हे कोत्तात. तुमी हे जाणत सुमार 15 वर्सां पाटी हांवें राजावन करपाचें सोडून दिलें. देवान म्हाका दाखयलें की हांव राजावन करपाक बाट जाल्ली, म्हणटच म्हाका सुटका मेवली. ताणें म्हजें पवित्र सुजमूट हाडलें आनी तांणी म्हटलें तूं राजावन करूंक बाट, तुज्यान कशी जाय नेजो, तूं थाऱ्यार आसा तें चिंतल्या बगर. तूं पळय आतां हांव नकलो जावनूय सुस्त आसा. तुका खबर ना हांव कितल्यो वस्तू नकलो तें आनी हांव तितलेंच कशी आसा तें नकलो जावनूय. तुज्यान आमच्या मिनिस्ट्रीक लागून असली मिनिस्ट्री ही म्हज्या शिकोवनाच्या देनाचेर आपलेली आसा. म्हाका उगडास आसा एक पावटी कोण आमकां काम करूंक आयलें आनी ताका जाणो जावंक जाय आसलें की तें सगलें थंय घडत हांव मोदतोच. म्हणजे हांवें हाका जबाब दिवंक जाय. हांवें म्हटलें हांव नकलो. म्हाका दिसता देवाचेर भावात दवरल्यार आनी तो आमकां कितें करूंक तें दाखयतलो. हांवें चिंतलें दोनूय आजून म्हज्यान मेल्या उपरांत पासून कशी जावंक जायना तें खरेंच वायट. म्हाका तुज्यो खोंटी काडूंक पडच्यो ना. हांव गेल्या उपरांत तुजी स्वताची काळजी घे. आयज सगल्यांक जाय आमी कोणे आपल्या जिविताचेर दोर भागाक सुरक्षीत दवरूंक आनी आमी खात्री करूंक जाय सगळे थाऱ्यार आसा म्हूण. हालेलुया. तुज्या स्वताच्या वस्तूंनी घुस्पोन नाका तुज्या तोजवितेन त्यो सुटावो करून. म्हाका उगडास आसा एक पावटी देव आनी म्हजे मदें भासाभास जाली आनी देवाची पद्दत आसा
तुझा न्हय आमी सगळीं विसरली आनी तो न्हिदोंक गेलो आनी न्हीद पडली आनी हांव दुसरे वाटेन म्हज्या ऑफिसान गेलें आनी सुटवे करूंक लागली. ते परी हांव चडश्यो वस्तू कोत्ताली. हांव सकाळची सुमार 2 जालीं आनी तरी सुटवे करूंक जावंक ना आनी हांव आनी 2 मिनिटान घुस्पतालीं आनी हांव रडटालीं देवाक उलो करूं कितें करूंक मूग कितें करूंक. ताणें म्हटलें न्हिदोंक वच. तूं सोजमोन हांव कितें म्हणटा तें जेन्ना हांव म्हणटा तुज्या गोंडलान घुस्पोय नाका त्या खातीर मागणें कर. तें सुटावे करूंक देवाचेर सोड आनी मुखार वच आनी तुज्या जिविताचो आनंद घे. बरें म्हज्या जिविताचो कसो आनंद घेवं येता. बरें सो तूं शिकोना जिविताचो आनंद घेवन तुका प्रश्न आसतना तूं एक जिविताचो आनंद घेवंक पावचो ना. कित्याक सदांच आमच्या जिवितांत कितें तरी जायत आसा. आमेन. तूं घुस्पोला मूर्खपणाच्या वस्तूंनी असल्या वस्तूंनी जाका फळ जायना. तूं करताय तसल्यो वस्तू तूं नकळो कित्याक कोत्ताय त्यो. तूं त्यो करताय लोकांचे खोशेक. तुका नाका आनी कोणें रागार जाल्लो वो तूं कोत्ताय कित्याक तुका मेहनतेर जावची आवड आसा म्हूण. तुका सगळेंच मेहनतेर जावंक जाय देखून तूं हातून मेहनतेर जालो. ही सगळी म्हायती म्हाका खंयसर मेळ्ळी. हांवूय तशीच आसताली. आयज सगळींच आपल्या कामांनी उपोट भरल्यांत आनी हाचे कारण आमी चड वस्तू माथ्यार घेता म्हूण तांतल्यो चडश्यो वायट कारणांक. सो आमी केल्यार जे देवान आमकां कोर म्हूण नेमल्यात आमच्या जिवितांत दोबाव पडपाचो ना. देवान आमकां रोचूंक ना तकलेर भार घेवंक जियोंक आनी भार घेवप एक आयज $multi-billion धंदो. पुस्तकां भाराचेर वखदां भाराचेर स्वताक मजबूत दिवपी शिकोवन भाराचेर गरज ना ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां. आमी इतलेंच करूंक जाय संवसारांत कशें जियोंक जाय तें शिकोवंक आनी देवाचो पाटला करूंक हेरा परस जावना जावंक. आतां तूं मिसोल आसा. तूं दुसऱ्या लोकांच्या प्रश्नांनी मिसोल आसा. म्हज्या देवा तूं आनी कोणाच्या प्रश्नान मिसोल जाला आनी तुका बदलोवपाक बिलकूल खोशी ना. आनी सैतन तुका उजार करता तांकां उजार करता तुज्या जिवितांतली खुशालकाय आनी घोटाय चिवून काडूंक. पूण तूं बरें क्रिस्तांव देखून आनी तूं जाणय तुवें दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय म्हूण तूं चिंताय रावता. तूं तांकां नीट करूंक. म्हाका हे वेळार खेतीर एक एकसुरी बायलेक कितें सांगूंक जाय. कोणी व्हडले तकलेचे मनशा लागीं काजार जायनाका चिंतून तूं ताका सुदरतलें म्हूण. तो एक येवजण म्हूण घेनाका ताचो तूं सुडवंडर जावन ताका नीट कोत्तेलें म्हूण. तूं खात्री कर सिग्नेचर करच्या आदीं तो नीट जालो म्हूण. हालेलुया. आमची इच्छा लोकांक आदार दिवंक जी देवान आमच्या भितर घातल्या. म्हाका लोकांक आदार दिवंक आवडटा. लोकांक आदार दिवप सगळ्या वस्तू परस म्हज्या आवडीचें. आनी जर हांव चोत्राय दवरिना म्हज्यान साल्वार करूं येता लोकांक जांकां देवाक खोशी ना साल्वार करूंक. ताका जाय तांणी आपल्या सांगाता त्या गुणोलांतली भायर सरोंक. तांकां नाका आमी कोणें येवन ताका साल्वार केली. आनी चड करून अस्तरो ह्या भागांत पाड घालतात. आमच्या स्वयंपान आसा सांबाळूंक मायचो मोग दिवंक असलें जायतें. आनी जर तूं एक मिनिस्ट्रीन आसा तर ह्या प्रश्नाचो दोबरात जाता. कित्याक म्हाका चड चतूर रावंक जाय की हांव कसल्या गोंडोलान फसोना जावंक जातून म्हाका गरज ना मिसोल जावपाची. कित्याक सैतान उजार करपी बऱ्या मनांत केल्ली वस्त एक बरें काळीज आसुनूय तुका देवान आपोवण्या दिल्या करून थंयसरलो पयस रावंक. तूं सजमताय. आमकां लोकांक आदार दिवंक जाय पूण तुज्यान ताच्या गोंडोलान मिसोल जावंक फावना. बरें हांव तुका उत्तेजन दिता शिकोवंक स्वताक शिस्तान दवरून तुज्या जिविताच्या दर एका भागान. शिस्त तुजो इश्ट ती तुजी दुस्मान न्हय. जर तूं स्वताक शिस्तीन दवरिनाय जाल्यार तूं ह्या वेळार तुका बरें दिसता तशें कोत्तलो पूण ताचो परिणाम सारको जावपाक ना. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात
jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.